विसा उपरांत तुमकां येवकार. चौगम रोड सांगोळडाचे रस्ते पायपलायन घालपाक फोडिल्ले. तांचे परत पॅच वर्काचें काम केल्लें. मात एक पावस पडून गेलो आनी हो सगळो नव्यान काम केल्लो रस्तो व्हांवून गेलो. ह्या सद्याच्या रस्त्याक आबोड स्थितीक लागून ह्या वाठारांत खुबशे अपघातूय घडल्यात. ह्या संदर्भात PWD खात्याक सांगोळडा पंचायतीन कळीत केल्लें आसा. फक्त तांच्या एक्शनीची वाट पळयता म्हूण सांगोळडेची उपसरपंच जलिशा तुळसकर उलयल्यात. डेस्को खातीर सांगोळडेच्यान गौतम शिरोडकार. म्हणल्यार तो रोड जेन्ना फोडलेलो PWDच्या डिपार्टमेंटान तेन्ना एक्चुअली ताज्या उपरांत ते खूब त्रास जाताले. म्हणल्यार आमी पळयल्ले लोकांची आमकां कंप्लेनी येताल्यो की येता वयता लोक ते एक्सिडंट जावपाक लागले. म्हणून ताज्या उपरांत आमी एक PWDक लेटर केल्ले आनी इवन आमी WRDकूय एक लेटर फॉरवर्ड केल्ले आसा आमचे कडेन. मागीर ताज्या उपरांत तेंच्यांनी WRDन आमकां सांगलेलें की तेंच्यांनी पेमेंट केल्लो आसा म्हणून PWDक. सो PWD डिपार्टमेंट ते करतले म्हणून ताज्या उपरांत ते पॅच वर्कूय जाल्ले. बट जेन्ना फर्स्ट रेन हो आयलो ताज्या उपरांत परत आसले तशें सगळें जालें. ते जो पॅच वर्क केल्लो तोय सगळो व्हांवून गेलो आनी परत तेच प्रॉब्लेम जाले. ताज्या उपरांत आमी परत तांकां एप्लिकेशन केलें. हे जे सांगोळडान पायपलायन येवपा खातीर जे रस्तो फोडलेलो आसा ते पायपलायनीक लागून रस्तो फोडल्या कारणान सगळे लोकांक त्रास जातालो. इवन ट्रॅफिकाक त्रास जातालो. प्लस ते जेन्ना फोडलेलो ताज्या उपरांत तेजेर टारींग सुद्दां केल्लें नासलें. सो थ्रू पंचायत आमी एक PWDक आनी एक WRDक आमी लेटर केल्ली. बट ताज्या उपरांत आमी जेन्ना WRDन वचून आमच्या मिनिस्टरांक मेळ्ळे तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी ऑलरेडी पेमेंट केल्लो PWDक. सो PWD ताजेर काम करतली अशें आमकां सांगलें. आनी ताज्या उपरांत एक्चुअली ताजेर कामूय जालें की म्हळ्यार पॅच वर्क करून दिलें आमकां आनी ताज्या उपरांत तो प्रॉब्लम थोड्या टायमाक लागून सॉल्वूय जाल्लो. ताज्या उपरांत परत एक पावस आयलो आनी एक पावसान ते पॅच वर्क केल्लो तो सगळो परत गेलो. रस्तो आसलो तसो परत वणके पडले थंय. आनी ताज्या उपरांत परत आमी आतां म्हळ्यार जुनान जेन्ना हो प्रॉब्लम परत जालें तेन्ना 21 जून 2018 आमी आतां परत लेटर केलें. जाल्यार ताज्या उपरांत तर ताजेर कितें काम जाल्लें आमकां परत कांय दिसलेलें ना. पूण आतां खुबशे लोकांक प्रॉब्लेम जाता. रोड सगळे रॉंग सायडल्यान गाडयो चलयतात. तेजेर कितें केलां तुमी आतां? कितें करतले? आमी PWDचीच वाट पळयता की तांच्यांनी कितें तरी येवन बेगीनच्या बेगीन हांगा प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करचो. बिकॉज इवन सेम थिंग हांगा जाला की इवन गिरीम आनी हें आसा पळय गिरीम टू गिरी क्रॉस वयता पळय सॉरी सांगोळडा टू गिरी क्रॉस रोड वयता थंयसरूय सेम जाता की सालिगांवचें उदक सगळें येवन थंय सांठवता. बट तें ज्युरिस्डिक्शन पर्वरीम पडटा. सो आमी इवन आमच्या मिनिस्टराक रोहन खंवटेकूय एक लेटर केल्लें. सो हांव मागता की तेंच्यांनी मातशी हेजेर नदर घालची आनी आमचे हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवचे. बिकॉज लोकांक खऱ्यांनीच खूब त्रास जाता की इवन चलपाक आतां जे 2 लेनीचे रस्ते आसले तो सद्या 1 लेनीचो जाल्लो आसा आनी ताजेर अजून कांय कामूय जायना.